प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा सदां सदां का. तो देव म्हजो आसा आनी तो देव आमच्या सांगाताक रावता. ते देवाक आमी वाखाणुया हर एका दिसार, हर एका वेळार, कित्याक तो देव बरो आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक वाखाणुया, कित्याक परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान. ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक आनी ताची जिवी उतरां आयकोंक. ज्या वेळार तूं ती उतरां आयकताय आनी तुज्या जिवितान साकार घेताय आनी ती जिवितान तुज्या सांबाळताय, त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, ती उतरां, रेमा उतरां, जिवी उतरां तुज्या जिवितान काम करतात. आनी ते जिव्या उतरांनी तूं नितळ जाता, निर्मळ जाता. हर एका पिडेंतलो, हर एका सिकनेसांतलो, हर एका कश्टांतलो त्या उतरांनी तूं नितळ जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां खूब खूब म्हत्वाची आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट आसात. फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 14:2 आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशां लागीं उलयनात, ती सर्वेस्पर देवा लागीं उलयतात. कोण तांकां सजमोन घेयनात, पूण ती आत्म्या वरवीं गुडार सताची खबर करतात. ह्या वेळार ज्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलयता, आमी मनशां लागीं उलयना, पूण आमी आमच्या देवा लागीं उलयता. आमी कितें उलयता तें आमकां सजमना, पूण आत्मो देवाच्या आत्म्या वांगडा उलयता आनी देवाच्या आत्म्यांक तूं कितें उलयताय तें सजमता. देखून आमच्या जिवितान अन्य भाशेन उलोवंक खूब गरजेचें आसा. अन्य भाशेन खूब उलोवपाचें खूब गरजेचें मोगाच्या भाव भयणांनो. देखून आमी ह्या वेळार अन्य भाशेन उलोवया. लिब्रोहोन तेरे मेशमा कोरहीना माकाराबा झीना झीना मा कोरो सेंतारामा शकीतोरा 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 लिब्रहांतारामा सेकेत्र लांदेव. हालेलुया. पळयात, उपदेशकाचें पुस्तक 11वें स्वर आनी 5वी ओळ आमकां कितें सांगता. जशें वारें खंयच्यान सुट्टा तें आनीक सुट्टा तें, आनी एके अस्तरेच्या कुसव्यान गर्भ कसो वाडटा तें तुका समजना, तेच भाशेन संवसाराच्या रचणार देवाचो वावर तुका समजना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, कितकी सामर्थ्यशाली उतरां शलोमन राजान सांगल्यात उपदेशकाच्या पुस्तकांत. जशें वारें खंयच्यान सुट्टा तें आनी एके अस्तरेच्या कुसव्यान गर्भ कसो वाडटा तो तुका सजमना, तसोच संवसाराच्या रचणार देवाचो वावर तुका सजमना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, सगळे रस्ता, सगळें घडलां आनी सगळें सांबाळता तो देव. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, तेचो वावर तूं आनी हांव सजमोंक शकना. तेची चिंतना, देवाची चिंतना, देवाची येवजण्यो आमच्यान आटापोवंक जायनात. कित्याक ताची चिंतना आनी ताची येवजण्यो ह्यो अमेझींग आसात. आमी मोगाच्या भाव भयणांनो जायते फावटी आयज फाल्यांचें चिंतता, पूण तो फुडार चिंतता, हें सदांच मतीन दवरात. आनी जर आमी त्या जिव्या देवाची आराधना करता, त्या जिव्या देवाच्या हातान आसाव जाल्यार ताचो वावर आमकां सजमचो ना, पूण सदांच मतीन दवरात. जी कोण देवा सांगाता आसान, देवाची उतरां आयकतान, देवाच्या उतरां प्रमाणे चलतान, तांकां भिवची गरज ना. कित्याक देव तेंच्या बऱ्या फुडाराचें चिंतता. कित्याक तेचे हर एक येवजण, तेचो हर एक वावर ह्यो आमच्या बऱ्या फुडारा पासून आसा, हें सदांच मतीन दवरात. देखूनच देवाचें उपदेशकचें पुस्तक आमकां सांगता की तो रचणार देव आसा आनी तेचो वावर हांव आनी तूं सजमोंक शकचे ना. तेचो वावर तेकाच जाणा. योग्य त्या वेळार, योग्य त्या रितीन तो आमच्या जिवितान तें घडोवन हाडटा, कित्याक तो रचणार आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया मोगाच्यानो. आमी देवाक प्रश्न विचारूंक कोण ना. सदांच मतीन दवरात, देवा मुखार आमी कोण ना आसा. देव सामर्थ्यशाली आनी आमी एक ताची रचना आसा. ह्या संवसारान एका मुये भाशेन आसा, तरी देव आमचो मोग करता आनी आमकां तेणी सामर्थ्यान भरला आपल्या प्रतिरुपाचो. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासुया, ताची स्तुती करुया.
मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जी लूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जी लूँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता।
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती आनी देवाक महिमा. तो आमचें जिवीत आसा आनी आमी तेजी पासत आमचें जिवीत जियोंक जाय. आमेन. हर एका वेळार आमी तेजी पासत जिवीत जियोंक जाय. हर एका वेळार. कित्याक तो आमचें जिवीत आसा आनी तेणी आमकां आपल्या जिवितान हाडला. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार आमी मरियमायचेर नजर घालता तर मरियमायच्या जिवितान एक बरो गूण म्हटल्यार तेणी आपलें जिवीत देवाक भेटयलेलें. आमेन. आपलें जिवीत देवाक भेटयलेलें. जायतीं जाणां म्हणटात ना मरियमाय खेरीज भाशेन आमी थोडीं जाणां म्हणटा कितें ना मरियमायक आमी वेगळ्या भाशेन मान दिवंक ना. बाबा, मरियमायक मान दितना जर तुमकां मान दिवंक जावो जाल्यार तो खरो तुमच्या करण्यांनी दिवंक जावो. ओके, तुमच्या करण्यांनी. पळयात, मरियमायक केन्नाच फुलां लायक जायनात. ओके, मरियमायक केन्नाच वाती लायक जायनात. ओके, सजमान घ्या. ती सोबीतकायेन आयज सर्गा राज्यान आसा. सोबीतकायेन आसा आनी ती सोबीतकायेन कित्याक आसा? ती जेजू क्रिस्ताची मम्मी म्हणून न्हू, जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणून न्हू. पयले स्वातेचेर तेणी आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. आमेन. आनी ती आपल्या देवाचो जेजू क्रिस्ताचो चड मोग करताली. आमेन. सदांच मोदीन धरत. आनी एक गूण तेजे भितरलो तो म्हटल्यार तेका विश्वास आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तेका विश्वास आसलो कितें तर जेजू ह्यो तेका विश्वास आसलो. प्रेज द लॉर्ड. विश्वास आसलो आनी देखून ह्यो विश्वास ती आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितान हाडूचो प्रयत्न करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार तुमकां जाणा काना गांवान लग्न आसलें आनी काना गांवान लग्न आसलें त्या वेळार बायबल सांगता त्या लग्नाच्या जे समरंभी आसली त्या वेळार खेरीज भाशेन वायन काबार जालें म्हणटा. वायन काबार जालें आनी ज्या वेळार वायन काबार जालें त्या वेळार कितें जालें? त्या वेळार ते येयले आनी कितें तरी थंय घडलां. पळयात, आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 2:1. आमेन. आनी तिसरे दिसा गालियेच्या काना गांवान एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. ह्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिश्यांक आपोवणें आसलें. तिसरी लायन. थंय वायन संपलें. थंय सोरो बरोवंक ना आसा. ओके, सोरो हे चुकीचो वर्ड आसा. ओके, आयज सोरो म्हटला देखून आयज आमचे जायते क्रिस्तांव भाव आयज सोरो पिवंक भितर सरल्यात. सोरो ह्या सर्गाच्या राज्यान एंट्री करना. सोरो ह्या सर्गाच्या राज्यान तुमकां भायर दवरता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक रेवलेशन क्लियर म्हणटा जी कोण बेबदी कांय करतात, जी कोण सोरो पियेतात तांकां सर्गी राज्यांसून भायर दवरले वयतले म्हणून. आमेन. सो थंय सोरो ना आसा, थंय वायन आसा. तेन्ना वायन सोंपलें तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हटलें ताचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हटलें, वस्तू रे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पाडलां? म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताची आवयन चाकराक म्हटलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. आमेन. पळयात, ज्या वेळार वायन काबार जालें त्या वेळार मरियमाय जेजू लागीं गेली. कित्याक ताका विश्वास आसलो कितें तर तो कितें तरी करूंक शकता. सो ते गेली. त्या वेळार जेजून कितें म्हटलें, वस्तू रे, तें तुका आनी म्हाका कित्याक पाडलां? कितें तर म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. पळयात, उपरांत पळयात कितें म्हणटा. ज्या वेळार ती थंय गेली, त्या वेळार तो कितें म्हणटा पळयात, वस्तू रे,
म्हजो वेळ आजून पावोंक ना. सो तेचे उपरांत तेणी इतलो विश्वास दवरला जेजूचेर, इतलो विश्वास दवरला जेजूचेर. तेणी कितें सांगलें, तेणी अशें म्हणूनय पासून ती चाकरांक सांगूंक लागली, तो सांगता तितलें तुमी करात. प्रेज द लॉर्ड. तो सांगता म्हटल्यार मरियम आयचो जेजू क्रिस्ताचेर चड विश्वास आसलो. आमेन. सदांच मतीन धरा. आनी ह्यो विश्वास कसलो जाणा, ह्यो विश्वास एक खेरीज भाशेन आपलो पूत संपूर्णकायेन ह्या संवसाराचो अधिपती आसा. आयज मरियम आयज सर्गार कित्याक आसा? पयलें रिजन ती सर्गार आसा ती म्हटल्यार ती देवाचें उतर फॉलो करता. आमेन. आयज ती जर देवाची उतर जर फॉलो करना आसती आनी देवाचे उतराक जर स्विकारना आसती तर आयज ती जेजूची पयली मम्मीच आसतली नासली, जेजूची आवय आसतलीच नासली. हें पयलें रिजन. सो पयलें रिजन मरियमाय जी आज आमी मान दिता तेचे पयलो अधिकारी जावन आसा वर्ड ऑफ गॉड. जर मरियमायन तें जर पुस्तक वाचतालें नसलें आनी एका आंकवार ओस्तोरेक भुरगो प्रस्तूत जातालो म्हूण तें उतर तेका मेवलें नासतें तर आनी त्या उतरा भाशेन तेणी आपलें जिवीत जियेली नासती तर ती देवान तेका वेंचली नासती. आमेन. पयली मरियमायची सगळ्यान सोबितायेचो गूण जावन आसलो ती म्हटल्यार ती देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताली. देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी आयज हांव तुमकां तें शिकयतां. आयज जायतीं जाणां म्हाका रॉंग समजतात पूण आयज म्हज्या जिवितान हांवें मरियमाय वरसून जायतें शिकलां. मरियमायक मान दिणें म्हटल्यार थोडीं जाणां सजमतान मरियमायक मान दिणें म्हटल्यार एक मुर्तेक मान दिणें ना. मरियमायक मान दिणें म्हटल्यार तेच्या सामकार फुलां घालणें वा वाती लायणें वा ना. मरियमायक केन्नाच तुमी अशीं फुलां वा वाती घालून मान दिवंक शकना नात. कित्याक जी तुमी मान दितात, जी तुमी फुलां घालतात, जी वाती लायतात ती मरियमाय नाच आसा. ती एक स्टॅच्यू आसा. तो स्टॅच्यू आसा, ती ना आसा ती. हांवें सो जर तुमकां मरियमायक जर मान दिवंक जावो आनी मरियमायचे जर तुमकां गूण घेवंक जाय तर पयलो गूण आसा तो म्हटल्यार ती देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. आनी तेच देखून फकत ती आदी जेजू क्रिस्ताच्या आदी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक ना पूण जेजू क्रिस्त जल्माक येयल्या उपरांत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आसल्या उपरांत पासून ती जियेली. आमेन. देवाच्या उतरा प्रमाणे. तुमकां जाणा जुवांवाचें शुभ वर्तन म्हणटा मरियमायक आपल्या समाजांसून भायर काडलेली. कित्याक ती जेजू क्रिस्ताक स्विकार करताली म्हणून. आमेन. ती जेजू क्रिस्ताक स्विकार करताली म्हणून मरियमायक भायर काडलेली. आमेन. ही फॅक्ट आसा. आनी ज्या वेळार मरियमायक आमी पळयता जाल्यार ती एका शेवटच्या क्रुसिफायड जेजूच्या खाला आसली. ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारलो त्या कुर्साच्या पोंदाक ती आसली. आमेन. ती एक अशी वस्तोरी आसा जी जेजू क्रिस्ताच्या जल्मांतल्यान सुरवातेंतल्यान आसा तशें जेजू क्रिस्ताच्या मरणांतल्यान आसा. ती कित्याक आसा? कित्याक पयली वस म्हटल्यार ती जेजू क्रिस्त देवाचो मोग करताली. तिने जेजू क्रिस्त देवाक आपलो देव म्हणून स्विकार केला. पळयात ज्या वेळार तो ल्हान आसलो, आयकोन घेयात, ज्या वेळार तो ल्हान आसलो त्या वेळार तेणी जशें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तशें तेणी तिका सांबाळलें. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत तो व्हड जाल्या उपरांत एक दीस तो देव मंदिरान रावन उलयतालो आनी थंय तो उलयत आसतना मरियमाय थंय पावली आनी म्हणूंक लागली, पुता म्हज्या तुका मातूय दिसोंक ना आमी तुजी काळजी करतले. त्या वेळार जेजू क्रिस्तान कितें सांगलें, मम्मा तुका खबर ना हांव खंय आसतलो तें. आमेन. आनी पवित्र पुस्तक सांगता त्या दिसांतल्यान तेणी जेजू क्रिस्तान तिका खालती रावलो. आमेन. त्या दिसांतल्यान पळयात मरियमायन ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक
तेच्या जिवितान सांबाळलें न्हू, तेणी त्याच वेळार रिसीव केलें ह्यो संवसाराचो देव आसा म्हणून. आतां तो संवसाराचो देव जाल्यार मरियमाईकूय जाणा आसलें तो आपलोय देव आसा म्हणून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. समजून घे, मरियमाईक खबर आसलें ह्यो आपलो देव आसा म्हणून, आनी मरियमाईन तेका खरेंच आपलो देव म्हणून स्विकार केलो. जेजू ख्रिस्त ह्यो देव आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ख्रिस्त ह्यो देव आसलो. आनी बायबल क्लियर म्हणटा तो कुसवो भागी ज्या कुसव्यान जेजू ख्रिस्त जल्माक येयला तो. प्रेज द लॉर्ड. पूण त्या वेळार ज्या वेळार सगळीं जल्माक येयला, ज्या वेळार सगळीं जाणां बसलेलीं आसतना एक वस्तरी म्हणूंक लागली, तो कुसवो भागी जेणी तुका जल्माक हाडला. जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, तेच्या परस जी कोण देवाची उतरां आयकतात ती अदीक सुभागी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो हांव तुमकां खंय व्हरोंक सोदतां, हांव तुमकां देवाच्या उतरान व्हरोंक सोदतां. म्हजे लागसून जर तुमकां कितें मेवतलें तर तें देवाचें उतरूच मेवतलें, तेच्या भायर हांव कांय दिवंक शकना ना. प्रेज द लॉर्ड. मरियमाय सोबीत आसा आनी ती आयज आत्मीक रित्यान सर्गाराज्यान आसा, हेवनान आसा. सगळ्यान बेस्ट म्हटल्यार ती हेवनान आसा. आमेन. ती संवसारान ना आसा. आमी जेका बसता, आमी जेका पुसता, आमी जेका घरान हाडटा, ती मरियमाय ना बाबा. सजमन घे. तो एक स्टॅच्यू जावन आसा, ती एक मुर्ती जावन आसा. आनी बागेत पावलू पेद्रू पासून सांगता मुर्तीन कोण रावना ना. आमेन. मुर्तीन कोण रावना ना. आमी अशें कित्याक म्हणटा, आमी थोडीं जाणां म्हणटा ना आमी उगडासा करता, आमी ताका मान दिता. ना, मरियमाईक जर तुमी मान दिवंक खरोच सोदता जाल्यार तुमी दिसाक 40 मिनटां पवित्र पुस्तक वाचात. आमेन. आनी तसो तिका आपल्या पुताक मान दितना आमकां दिश्टी पडटलें. आमेन. समजून घेयात बाबा, हे जे कितें हांव उलयतां ही नॉर्मल वस्त आसा. ही नॉर्मल वस्त आसा. ही मरियमाय ही सोबीत आसा. सदांच वचिंतरा मरियमाय ही सोबीत आसा. ती आतां संवसारान ना आसा. ती संवसारान दवरल्यात ती फक्त मुर्त्यो, जावं त्यो जेजूच्यो जावं त्यो मरियमायच्यो, त्यो करेकणान आसात. मरियमाय तेच्या भाशेन दिसनासली. मरियमाय बरी आंग वस्त्रां घालून प्रगट जावंक नासली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मरियमाय ही चड गरीब वस्तरी आसली. देखून ज्या वेळार जेजूक ज्या वेळार देव मंदिरान समर्पण करतात त्या वेळार जे मरियमायन आनी पेद्रून दोगांनी पासून पारव्याच्यो जोडयो दिल्ल्यो. कित्याक ती गरीब आसली, तेंच्या लागीं पयशे नासले. प्रेज द लॉर्ड. पयशे नासले. सो मरियमाय अश्यो भांगाराची साडयो न्हेसोन आनी तुमी वेगवेगळ्या भाशेन मरियमायक साडयो न्हेसोन दाखयतात तें चुकीचें आसा. मरियमाय तशी ना. मरियमाय सोबीत आसा आनी हेवनान आसा. पळय, आमी ज्या वेळार उलयता त्या वेळार आमी मरियमायक मान दिता न्हू, आमी अपमान करता आनी आमी अदीक चड मान दिता. कित्याक आमी उतरां वरवीं मरियमाय ज्या देवाक परगटल्या त्या देवाची आमी वाखाणणी करता. आमेन. हे सगळें घडोवचें, मरियमायक जल्माक येवचें, सेंट एना आनी जोकीमच्या कुशव्यान जल्माक येवचें, हेचें रिजन कितें आसलें? देवाचें उतर ह्या संवसारान हाडूचें आनी तें देवाचें उतर येयलें. आनी हें देवाचें उतर म्हटल्यारूच जेजू ह्यो कोण आसा, जेजू ह्यो कितें आसा, सगळ्यांनी सजमोंक जाय. जेजूच ह्यो देव आसा आनी तो आसलो. बायबल म्हणटा आरंभाक देवा सांगाताक तो आसलो. आरंभाक सुरवातीक तो देवा सांगात आनी तो देवा सांगाताक रावतालो. सगळ्यो वस्तू तेणी रचल्यो आनी तोच देव आसलो. आमेन. तोच देव आसलो. तो दुसरो कोण न्हू, तोच जेजू ख्रिस्त आसलो. आमेन. सो पळयात, आमच्या जिवितान आमी जितलो टायम हेर वस्तूंक घालता तितलो एक टायम आमी पवित्र पुस्तकाक घालना. एक टायम घालना. पळय, आयज आमकां बाकी कितें करूंक सांगलें जाल्यार आमी करता, पूण पवित्र पुस्तक 5 मिनटां वाचूंक सांगलें जाल्यार आमकां केद्यो व्हडल्यो प्रॉब्लम जाता. कित्याक आयज आमचीं भुरगीं 5 मिनटां बायबल वाचूंक शकनात. कित्याक ती वस्तू पवित्र आसा आनी आमच्या जिवितान मेळपण आसता आनी आमी त्या वस्तू लागीं वचोंक सोदना ना, कित्याक ती वस्तू पवित्र आसा. सजमन घेयात बाबा.
मरियमायन आपल्या जिवितान पवित्र पुस्तक आपल्या आत्म्यान रिगयलेले सदांच मतीन धरात, आत्म्यान रिगयलेले. सो सदांच मतीन धरात. मरियमाय डेली बायबल वाचताली. अशें न्हू 5 मिनटां 10 मिनटां जाता तितलो वेळ ती देवाचें उतर वाचताली. कित्याक जाणा, बायबल क्लियर म्हणटा. ज्या वेळार ती बायबलान लूक चॅप्टर 2 पळयताय जाल्यार ती क्लियर म्हणटा, तिणी गायन केलां, म्हजो आत्मो सर्वेस्पर देवाक वाखाणटा आनी म्हज्या तारका देवा सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. ही खंयच्यान येयली उतरां? 2 सॅम्युएल, 1 सॅम्युएल. सो ज्या वेळार ती वस्तुऱ्यो देव बापाक वाखाणटाल्यो तेच वस्तू ती म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी सजमोन घेवंक जाय. ज्यो कितें आमी जिवितान आमी करता तें खूब म्हत्वाचें आसा. आमेन. हांव प्रेयर करता तुमचे पासत. थँक्यू जिजस, ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरां पासत. ही उतरां सदांकाळ जिवी आसात आनी ह्या उतरां वरवीं सदांकाळ आमच्या जिवितांत ताकद आसा. हीच उतरां आमकां संपूर्णताय हाडटा आनी हीच उतरां आमकां परिपूर्ण करता. जेजू क्रिस्ताचें नांव. आमेन. गॉड ब्लेस.